मोगाच्या बाबा भयणींनो, आमच्या देशांत 28 स्टेट्स व राष्ट्र आसात, थोडी व्हडल्यो थोड्यो धाकट्यो. तेन्ना सगळें धाकटुली राज म्हणजे गोंय. आनी जें घडटा दर दिसा आमच्या गोंय शारांत तें आमकां वर्तमानपत्राचेर खबरापत्राचेर दुसऱ्या दिसा आमकां वाचूंक येता. तशें आमची खबर ही युट्यूबाचेर आमकां मेळटा. फाटल्या दिसांनी गोंयांत खूब एक्सिडंट जाल्यात. कालीं जाला तो आमी सकाळीं वाचला. हे एक्सिडंट कितें जातात काय, कारण कसलें? सरकारान जायते कायदे केल्यात, म्हणटात ट्रॅफीक रुल्स, ते कितें केल्यात जायत? म्हाका दिसता आमचेच पासत, आमचे सुरक्षे पासत केल्यात. आनी ते कायदे एक भाशेन आमचे आनी सरकारचो आनी एकामेकाचो संबंद जोडटा आनी ते कायदे एक भाशेन पवित्र. पण जेन्ना मनीस एक कायदे मोडटा तो एके भाशेन आपल्याच जिवाचो आमच्या जिवाचो एके भाशेन हातान घालता. बाबणीनो, आज आमी वाचप्यांत आयकलां कायद्यांची आनी एके भाशेन देव मंदिराची खबर आयकल्या. पयले वाचपांत आमी आयकलां की जेन्ना हे जुदे लोक आपल्या घरा येताले, म्हणजे घर उदो जागो सरस्वत ताका दिवन काडलेलो, माउंट सायनाय ह्या दोंगराचेर देवान लोकांक मानामान दिले. कित्याक जायत? हाची समजणूक घेवचें आमी थोडी वेळ फाटीं वचूं या. सरस्पणां आपल्या पासत एक खास पोरसां वेंचून काडलेली आनी ती म्हणजे जयदेवाची पोरसां. आनी हे पोरसां देवान खूब मोग केलेलो. तेन्ना देव मंदीर नासलें, देव ताका सांबाळटालो. खूब मोग करून संपूर्ण जे जिदेवानी हो खोरा देवान केल्लो तांचे बरोबर हो ते मानूंक ना. देखून ते जायत पडले कायदी आसतालेत. जेन्ना इजिप्शन ते घरा येताले तेन्ना तांकां हे कैद दिले 10 म्हणटा. आमी ते आयकल्यात. पयलो म्हणटा फकत देवाक नमस्कार करात आनी बाकीचे म्हणटात एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाक सांबाळात, राखात, फातर करीन नाकात. म्हणजे दोनी सगळे 10 मानामात एक दोनीच कार्यांचे आसात, देवाचो मोग करप आनी पेल्याचो मोग करप. पूण जुदियो लोक हे म्हणनासलेत ते आमी आयकलां एके भाशेन शुभ म्हणत. शुभ देव मंदीर एक पवित्र जागो आसलो. तेचें मंदीर हे देवाचें निवास, देवाचें घर तें. पूण हे जुदे लोकांचे अधिकारी ह्या घरांत बाजार करताले. आमी आयकलां की हो काळ पास्कांचो आसलो. खबर आसतली जुदेवांक हे पास्काचें फेस्त व्हडलें फेस्त. सगळे जुदे लोक ज्या भायल्या गांवांनी आसताले ते हे फेस्ताक येतालेत देवाक वखाणी करूंक, देवाक दिनवासूंक. कित्याक देवान तांकां आदीक तांच्या पुरुसांक सोडयल्लेत. आनी त्या वेळार देवान खूब मिलाग्र करून तांकां बरे जागे हाडले. ताका देवाक दिनवासनी दिवंक ते जेरुजलेम येताले. म्हणजे ह्या वेळार खूब लोक आसतालो आनी देवाक दिनवासूं कसलें तरी जानवर जायत पारवे वो कसलें देवाक भेटोवंक लायताले. हो बाजार जावन आसलो मंदिराचे भायर, पूण जातालो मंदिरांत. तूं जेजू म्हणटा तुमी म्हजें मंदीर एक भाशेन बाजार केला. पवित्रताय तुमी ताजेर सांडल्या, विसरल्यात. देखून आमी आयकलां जेजू चाबूक घेवन ते सगळ्यांक भायर काडटा आनी म्हणटा म्हजें मंदीर एक खास जागो, तेन्ना म्हजो बापूय हे मंदिरांत आसता. बाबणीनो, ज्या जाग्यार बसल्यात ते पवित्र जागो. देखून आमी जेन्ना जायत कपेलांत, इगोर्जेंत वो ह्या जाग्यार येतात तेन्ना आमी पवित्रतायेन हांगा येवंक जाय. तशेंच
पवित्रताय आमी सांबाळूंक जाय. दुसरें म्हणजे आमची कुडी पवित्र, आमच्या कुडींत रावता पवित्र आत्मो. जशें आमी दुसऱ्यांची ह्या मंदिराची पवित्रताय सांबाळटात तशी आमची कुडीची पवित्रताय सांबाळूंक जाय. अशे तरेन आमी आमची कुडी सांबाळ करूंक जाय. जायते फावटी आमी विचारता दुसऱ्यांची कुडीची नदर मारून आमकां पातकान पडटा. आमी आमच्या मनान धरूंक जाय जायत अस्तरी जायत दादलो हो पवित्र, कित्याक देवाचें रूप हो देव तांच्या काळजांत आसा. तर आजच्या दिसा आमी होच विचार आमचे करुया, कशे तरेन आमी आमचीं कपेलां, इगोर्ज्यो हो जागो कशे तरेन आमी ह्या मंदिरांची पवित्रताय सांबाळटात, तशेंच आमी कशे तरेन दुसऱ्यांची पवित्रताय सांबाळटात. दुसऱ्याचे जिवितांत देव आसा तर आमी ताका मान रेस्पेक्ट दिवंक जाय. तर आमी दुसऱ्यांक मान रेस्पेक्ट दिवना तर आमी आजच्या दिसाक देवाचेर काकलूत करून मागुया. तशेंच ताची भास तुया की आमच्या कुडीची आमी पवित्रताय सांबाळूंक, तशें दुसऱ्यांची पवित्रताय आमी सांबाळूंक आज आमी ह्या मिसापेन खास देवा लागीं मागुया.